नमस्कार। आज आम्ही भिरोण्या गडेकर वाड्याचे प्राथमिक शाळेन येयलो। कितले दीस जाले 8-10 दीस पाऊस पडटा, पण ह्या पावसामुळे कितें कितें हालत जाल्या ह्या स्कुलाची हे दिसता। आज ज्या जाग्याचेर आमी आसात थंयसर कितलीशींच भुरगीं शिक्षण घेवन वयर सरली आसतली। म्हाज्या अंदाजान बरे चांगले जॉब करता आसतले, कितें आसतलें, आनी येणारी भुरगीं हयसर शिकतली। खरें म्हणजे सरकाराचें कौतुक करूंक जाय की सरकारान कितें बरें कार्य केल्लें की बिल्डिंगेचे कामां करून घेवची, नवीन तेचे म्हणजे रुफींग बी करून बरें हे आसलेलें। पण हे कॉन्ट्रॅक्टरान हे करच्या पयलीं विचार करूंक जाय आसले की हे वस्तू सेपरेटली एका रुमान काडून दवरूंक जाय आसलेले। म्हणजे कित्याक हे डॉक्युमेंट जे आसात, फाल्यां ही लिव्हिंग सर्टिफिकेट भुरग्यांक दिवपाक जाय आनी कितें आसा, ही सगळी भिजलेली आतां पिड्ड्यार जाल्या, हेचेर लक्ष ना। वायट दिसता कित्याक इतलो पावस पडून सुद्दां हेचेर लक्ष ना। ह्या डिपार्टमेंटान हे लक्ष कित्याक दवरूंक ना। आनी म्हाका इतले म्हणजे फाल्यां जर एक बोनाफायड सर्टिफिकेट एका भुरग्याक दिवची जर गरज आसा जाल्यार कशें दितले हे स्कूल? ह्या भुरग्यांचे भवितव्य आमी पिड्ड्यार करिना काय? हे खरें म्हणजे जबाबदार कोण आसा? ह्या कॉन्ट्रॅक्टराची ड्युटी नसलेली हे डॉक्युमेंट सगळे व्यवस्थित दवरचे म्हणून। कित्याक लिव्हिंग सर्टिफिकेट जे बोनाफायड कितें कितें लागतले हे काय आता परत ते कशे रिव्ह्यू करतले, कशे काडटले? ही मोठी मिस्टेक केली। म्हाका दिसता ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर खरें म्हणजे कितें तरी इमिजिएटली एक्शन घेवपाची गरज आसा। आनी आयज इतलो पावस पडटा पण प्रिकॉशनूय घेतलेली ना फुडें। कित्याक आमदार तर न्हिदलाच। आता ही पेडण्याच्या ठिकाणी इतली शाळा आसून ह्या आमदाराकय खबर नाही इतले डॅमेजीस जाले, इतले असे लॉसेस झालेले आसात म्हणून। ताणें तरी कितें एक्शन घेतलें? हे पेडणेकरच्या आमदारान, आमच्या पेडण्याच्या आमदारान हेचेर कितें एक्शन घेतलें? यांनी सरकारान एज्युकेशन डिपार्टमेंटान हेचेर इमिजिएटली एक्शन घेवची आनी हे जो पत्रव्यवहार जो आसा भुरग्यांचे जे फ्युचर आसा ते सांबाळून दवरचे इमिजिएटली। कित्याक इतल्या पावसान अशें अक्षरशः भिजता, हे खूब वायट परिस्थिती आसा। आनी म्हाका खात्री आसा एज्युकेशन डिपार्टमेंट जाता तितले बेगीन हेचेर एक्शन घेवन हे ताबडतोब म्हणजे व्यवस्थित दवरतले अशें। आयज सरकारी ज्यो शाळा आसा ह्या सगळ्या शाळांमध्ये लोक वचचे त्यांच्या खातीर बरे ॲडमिनिस्ट्रेशन, बरे इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवचे ह्यासाठी सरकार सदोदित प्रयत्न करता। पण खंय तरी अशें दिसता की सरकारचीच, आमचो जो मुख्यमंत्री आहा तेचेच हे एज्युकेशन डिपार्टमेंट तेचेच खाते, पण तेचेच दुसरे खाते पीडब्ल्यूडी आसा किंवा इतर जी खाती आसा, ह्या पीडब्ल्यूडी खात्या अंडर हे जर टेंडर काढलेले आसात तर त्याच्याच खात्याक खबर ना काय की ही आता 4 तारखे फुडल्या स्कूल चालू जाला, फुडल्या 4-5 दिसांत भुरगीं हयसर खंय येवन बसतली हेची शहानिशा न करता जर कॉन्ट्रॅक्टरान जर उगडून जर घातले जाल्यार आता हे कशें म्हणून भुरग्यांनी हांगासर सर्वायव करप? आनी अशे गोष्टी घडल्यामुळे शाळेतली भुरगीं कमी जातात आणि मागीर कमी भुरगीं जाली म्हणून परत गव्हर्नमेंट म्हणटा गव्हर्नमेंट स्कुलान लोक भुरग्यांक घालिना। पण विषय हे जर अशें जर परिस्थिती जर आसली जाल्यार लोकांक भुरगीं कशी ह्या स्कुलान घालतली? आता सुद्धा इमिजिएट जर समजा हे छप्पर सुद्धा जरी घातले जायत तर ह्या स्कुलान जी वोल येयला पळय, जे उदक पडून पडून जी वोल येयला, ही वोल म्हाका दिसता 4 महिने ह्या पावसान तरी वोल सुद्धा जावची ना। आणि अशा परिस्थितीन ह्या वोलीन भुरग्यांक पालकांनी कशें काय बसोवपाचे हो सुद्धा एक मोठो प्रश्नचिन्ह आसा। त्या बरोबर आता हे एक तेंच्यांनी टेंडर काढला अशें दिसता आमकां खंयचे वोली छप्पर घालपाचे, पण इलेक्ट्रिसिटी जे हे आसा लायन जे आसा तेंचे टोटल डॅमेज जाल्लेली आसा। हे बेंच आहा ते टोटल फुगल्या, हे सगळे डॉक्युमेंट आहा ते फाल्यां कोण तरी मागपाक जर माजी विद्यार्थी आयलो बोनाफायड सर्टिफिकेट किंवा इतर सर्टिफिकेट ते सुद्धा मेळपाक मुश्कील आसा। ताका ह्या गव्हर्नमेंटान मुख्यमंत्र्यान आपल्या तेचीच जी 2 खाती आसा पीडब्ल्यूडी आणि एज्युकेशन डिपार्टमेंट हेंचो दोगांचो समन्वय करून लवकरात लवकर ही शाळा दुरुस्त करपाचे जे टेंडर केल्ले आहा ते कॉन्ट्रॅक्टरा कडसून करून घेवचे अशी आमची मिशन फॉर लोकल तर्फे मागणी आसा। अवेलेबल ना पळय जावन गेल्ले ते डेप्टी कलेक्टराकडे मिटींग जाली, जेई कडेन आमी उलयली, ते सगळे कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटात कितें पफ शीट अवेलेबल ना कसले घालूंक जाय। जर पफ शीट अवेलेबल ना ती ओपन तरी कित्याक करूंक जाय? आणि जर तुझ्याकडे अवेलेबिलिटी मटेरियल त्याचं कॉन्ट्रॅक्टर ओपन करप म्हणजे कोण लायबल झाले? सफरर कोण झाले? आणि भुरगीं शाळेन येतली परत
आता आमी सध्या टेंटेटिव्ह अरेंजमेंट केल्या तेंची हां. म्हणजे पळय थंय 3 भुरगीं म्हणजे 5 भुरगीं आशिल्लीं पयलीं आतां 2 पास आउट जाले आनी 3 उरतलीं सो तांकां आमी चिंतता जर जावपूच ना जाल्यार हांगा शिकयता. पण दुसऱ्या भुरग्यांनी चिंतप ना की तुमी हे एडजस्टमेंट करपा खातीर हांगासून हांगा हाडले. आतां म्हाका जर बाकीची भुरगीं 4 भुरगीं येवपा तांच्यांनी कितें तांचे टिचर कितें तांकां कशें कळटलें. पूण आमी फॉलोअप करीत आसा न्हू आतां सुद्दां पळय हांव तेंच हें पण करता. आता ते जी आता सगळे त्याचं डॉक्युमेंटेशन इतले पिड्यार झाले. मॅडम डॉक्युमेंट कांयच उरोवंक ना मॅडम सगळं काबार झालेलें आहा. सगळे काबार जाल्यात न्हू. आमी शिकलेली मनशां आमकां डॉक्युमेंट्स कितें जावप आनी दुसरी म्हणजे फाल्यां जर तुमकां आतां भुरग्यांनी मागीर भुरग्यांनी जर लिव्हिंग सर्टिफिकेट मागलें कशें दितले तुमी प्रोवायड करून. ना डॉक्युमेंट्स कापून दवरल्यात ना, न्हू. काय काय ना मॅडम सगळं भिजून सगळे भिजून काबार काबार झाले. झाले. ना ते पयलीं दुसरे हे न्हू डॉक्युमेंट्स न्हू भुरग्यांचें कितें हें आसा डॉक्युमेंट हांव पयर गेला न्हू थंय. ना पयर डॉक्युमेंट visit सगळं केलें. ना थंय फायल्स मॅडम इन्चार्ज टिचरीन हांव मेळोन येयला इन्चार्ज टिचरीन म्हाका सांगला ते टॉयलेट सुद्दां 2 ते विकलांगाक एक टॉयलेट आसा न्हू थंय आमी थोडे दवरल्या मागीर वयर आनी टॉयलेट आसात न्हू थंय दवरल्यात. मग आता ते आसा ते डॉक्युमेंट मॅडम व्हडलो जे एक हितून न्ही कंप्लीट ना आता जे डॉक्युमेंट आहेत ते खंयचे तर मॅडम ते रद्दी हय. रद्दी थोडे त्या सायडीन आसात न्हू ते मामलेदार फुल कबाडान आसता ते डॉक्युमेंट खंयचे सगळे ते ओपन आहात. फायली आसात मॅडम अशे फायली आहात. पण ते तुमी आणि इंचार्ज प्रिकॉशन टिचरीन मॅडम सांगलें. घेवपाचे इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड जाल्यार ते डंप करून दवरले तुमी गार्बेज म्हणून. ते मामलेदार ऑफिसान एक आमचो रूम घेतला पयलोच म्हाका दिसता एक रूम पळयलो तर मामलेदार ऑफिसाचे कितें तरी डॉक्युमेंट लास्ट इयर ते आतां भिलोणीचें स्कूल आमी 2 वर्सां जालीं म्हणजे रिपेर करचें म्हणून आमचो फॉलोअप चालूच आसा कळ्ळें. आनी लास्ट इयर ते वयरसून नळे आसले ते फुटोन पडले आनी तेन्नाच्यान आमी मामलेदाराकूय कळयलां की तुमचे ते डॉक्युमेंट्स बी कितें व्हरा म्हणून. आतां ते व्हरना जाल्यार आमी कितें ओके करपाचें? ते डॉक्युमेंट आहा ते मामलेदाराचे अशें म्हणटात. म्हाका एक सांगा मॅडम ते तुमच्याकडे येयले आसतले आतां तांकां खबर आसा तुमी कळयले तांकां मामलेदार ऑफिसार तुमचे ते लास्ट डॉक्युमेंट्स इयरूच कळयल्यात न्हू. आतां पावसान भिजतात म्हणून तांकां कळयले कितें पत्र व्यवहार पयर केलेलो सांगलें न्हू डेप्युटी आसा कलेक्टरान ना आमची इन रायटींग meeting कितें जाली आसा म्हणून. ना तशें रायटींग ना जाल्यार हाव दे कॅन्सल ते म्हाका खबरूच ना म्हणटले न्ही. आतां ते डॉक्युमेंट कोण ते आमच्या पेडण्याच्या लोकांचे कितें रिलेटेड आसतले बरोबर मॅडम फायली अशें दिसता बरोबर. खूब फायली आहात. ते तेंच्यांनी वचूनय पळयल्यात न्हू थंय वचून पळयल्यात तेंच्यांनी. ना पण तुमच्या कडसून म्हाका असं एज्युकेशन आसून तांकां कळोवपाक जाय बाबा अशें अशें तुमी जे हे बरें तुमकां ते दवरपाक कितें तेंच्यांनी पत्र व्यवहार केल्लो हय, केल्लो. आसा म्हणजे हांव तुमच्या येवच्या कडेन पयलीं ते पण आसा तो पत्र कसले डॉक्युमेंट्स कितें ते तरी खबर आहा तांकां. मागीर ते सफरर कोण जातलो फाल्यां ते पेपर परत ते गव्हर्मेंटाचे मनीस जर सोदूंक जाय ते कोण सफर जातले पेडणेकार जातले ते निश्काळजी दिसना तुमकां. खंयचे डिपार्ट तुमच्या हितून आसा म्हणजे इट इज युअर अधिकार जाता तुमचो ऑथॉरिटी तुमी जाता तुमच्या हितून नासले भायर खंय दवरलेले आमी आमी विचारचे पळयल्यात न्हू तेंकां. रायटिंगान आतां कळोवंक ना तुमी पावसान आतां भिजले म्हणून न्ही मॅडम. फाल्यां जर कितें जालें म्हणजे तुमच्या कडेन कितें प्रूफ बाबा अशें अशें आमचें जाल्यार तुमी बेगीन व्हरा कितें तुमी ताका बरयला. पूण रायटिंगान कितें तरी जाय आसलें न्हू. तुमकां अधिकार जाता न्ही तुमच्या पोझिशनान आसा म्हणून ते शेजाऱ्याक खंय दवरलेले विचारचेच नासलेले न्ही दिसना आणि मॅडम तुमकां. पत्रे ना तो कॉन्ट्रॅक्ट हसतलो कोण ही गजाल पत्रे ना तिनूय शाळा तश्योच आहात पत्रे ना म्हणूनच उरल्यात. आतां पयर सुद्दां जेईन तेच सांगलें न्हू म्हाका. तेच सांगता हे पत्रे ना म्हणून ते सांगता सगळ्याक पळय. आपयले डेप्युटी तशें न्ही कलेक्टरान मॅडम जेन्ना आमकां तशें न्हू meeting आमी घेतल्या तेन्ना. पत्रे जेन्ना ना म्हणटलो पळय तेन्ना हसतलो कोण खंय खंय कितले आनी ते काय तांकां कितें हें आसा पफ ते पत्रे ना अशें म्हणटात. आमी ना जाल्यार follow फुडाराक करीत दवरा आसा. आसले न्ही. आतां सुद्दां आतां धारेश्वर झारगळाचे ते हय. तो म्हणटा तर ना न्हू सद्या आमी तुमकां बेश्टे प्लेन पत्रे घालून दिता आनी मागीर ते परत त्या पत्र्यांनी रिपेर करता.